125 years तियात्र सेलिब्रेशन्स. म्हणजे जेन्नापासून ते तियात्र सुरू झाले थंयच्यान 125 वर्सां जाली आनी आमी ती एक व्हडा भशेन मनयली. तेजो आयज एक समार्पण सोहळा आसा आनी त्या खातीर आमच्या मदीं आसा. फाटल्या सांगला त्या प्रमाणे एका वर्सान हे सेलिब्रेशन काबार जावंक जाय आसलें तें 2 वर्सां ओगलेवण अबावट 1 वर्स 10 म्हयन्यांनी काबार जाता. हाचें कारण म्हटल्यार तें सांगचें पडटा मदें 2 फावटी इलेक्शनां आयलीं आनी इलेक्शनां येयल्या उपरांत 2-3 म्हयने कोड ऑफ कंडक्ट लागून कांयच एक्टिविटी करूंक मेळ्ळी ना. तो हे 6 म्हयने गेले आनी सुरवात करतना आमी एक 4-5 म्हयने लेट सुरवात केल्ली कित्याक सरकाराचे दुडू येवंक आमकां इल्लो वेळ जाल्लो. आनी अशें करून जें एका वर्सान काबार जावपाक जाय आसलें तें म्हाका दिसता आयज सोंपता. सांगचें म्हटल्यार ही एक व्हड खुशालकाय आमकां सगळ्या कलाकारांक. कित्याक सांग खरें म्हटल्यार ही खुशालकाय तियात्रिस्तांची 125 वर्सांची दबाजो आमी चड नेटान मनयलो आनी घडून हाडून साबार कार्यावळी आमी केल्यो. त्या 125 वर्सांनी जायतेच कलाकारांनी कोंकणी पालका सोवे वेगवेगळ्या क्षेत्रांनी आपले योगदान दिलें आसा. तांतले हांगा आमचे थोडे भोव आसात. पूण चडशे आमचे आदले देवादीन जावन गेले. कलेच्या मळाचेर काम करता आसतना ज्या वेळाचेर एक विचार येता की आपल्याक एक नाटक करपाक जाय किंवा आपल्याक एक तियात्र करपाक जाय आनी हो तियात्र करता आसतना पयलो आमकां जाय पडटा स्क्रिप्ट आनी ताच्या खातीर आमकां बरोवपी जाय पडटा, लेखक जाय पडटा, रायटर जाय पडटा. ताचे मनान येणारे विचार म्हळ्यार ह्या सामाजीक जडणघडणींत कितें जावपाक शकता आनी वॉट अ बेस्ट मॅसेज वी कॅन डिलिव्हर थ्रू द थिएटर फॉर्म तो तेच पळयत आसता. आनी हें सगळें जाले नंतर 4 चौग जावन आमी एकठांय येतात. कशे पद्दतीन आमी बरो तियात्र सादर करपाचो, ताका कातरां आसतात, ताका बाकीचो सगळो साज आसता आनी त्या तियात्राची शोभा कितली वाडप हें प्रत्येक माचयेवयलो कलाकार आनी त्याच बरोबर माचयेवयले फाटले कलाकार हे कार्यरत करत असतात. हे सगळे विचार करप ही संस्कृती, ती संस्कृतीची नाळ जर आमी सोडले न्ही जाल्यार आमचे येणाऱ्या भावी पिढीक आमी कितें दितले. आनी हेंच तर आमकां तियात्र शिकयता, हेंच तर आमकां नाटक शिकयता. आनी म्हणूनच ह्या तियात्राचो आज प्रसार जावप, ते ल्हान माणकुले पिळगे कडेन पावप हें सुद्दां तितलेंच म्हत्वाचें आसा. आनी तें मोठें काम आज तियात्र अकादमी करता आनी खास करून हांव अभिनंदन करता 125 वर्सांची जी कमिटी जी आशिल्ली